Proposed High Court is coming up in Porvorim. Last 2015 हे स्टार्ट झालें काम. As far as the area is concerned, आमचे कितलेशेच लोक फाटल्यान रावतात. 100 लोक जे रावतात ते साध्या घरान सर्वसामान्य लोक रावतात. आता तांचे विशय एक्सेसाचो 1961च्यान जो एक्सेस आसा तो एक्सेस उरचो आणि चालू आसचो म्हणून बाब मनोहर पर्रीकराक घेवन स्वता आमी हांगा इन्स्पेक्शन करून हायकोर्टाची लायन डिमार्केट करून तांचो एक्सेस दवरिल्लो. Now when this High Court work has been happening, everybody has cooperated to ensure that the facilities come for the judges and the judiciary. पूण एकदम जेन्ना कन्सल्टंट LKS म्हणून कोण स्पॅनिश कन्सल्टंट तातूंत GSIDC आनी तांचे इंजिनियर मिस कोऑर्डिनेशन इज बीइंग सीन कंटिन्युअसली. ताज्या खातीर काल एकदम अशें जालें की द ओनली एक्सेस विच इज लेफ्ट फॉर आवर पीपल is being closed with a notice coming from collector saying that this place will be closed for 2 months. This access to these people will be closed for 2 months. आता थंय जाणटी आसा, भुरगीं आसा, बायल मनशां आसा जी कामाक वता ती आसा, तांकां एक्सेसूच ना. सो फाल्यां इमर्जन्सी समज जाली, एम्बुलन्स जाली, फायर स्टेशन फायर हें जाय, उदकाचे कंटिन्युअस प्रॉब्लेम आसा पर्वरी. हांगा उदका टँकर हाडचे पडटा, उदका टँकरांक जाय प्लस मुवमेंट ऑफ पीपल खंयच्यान करपाचें हे तकलेन एक्चुअली कन्सल्टंटाचे येवपाचें आसता आनी दे हॅव टू टेल द इम्पॅक्ट. दीस वॉज नॉट टोल्ड आनी ताज्या खातीर वेन दी सडनली केम टू क्लोज दीस रोड, नारायण आमचो नारायण नायक पापा आमी म्हणटा ताका, इट केम टू हीज नोटीस अलॉंग विथ द पीपल एंड ही बॉट इट की बाबा हे कितें करतात काय म्हणून. एंड इट्स अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न वीच एक्चुअली शूड हॅव बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गव्हर्मेंट इटसेल्फ. पूण सद्या सरकाराची परिस्थिती अशी ना की साध्या लोकांचे विचार कितें आसा ते घेवपाक. ताच्या खातीर आज आमी आयिल्ले which we called upon GSIDC, called the consultant, tried to understand. तांची लॉजीक आमकां पटूना. जो एप्रील 21 तारखेक 2020 लॉकडावना वेळार आमी सगळे जाण आयिल्ले आनी होच विशय जेन्ना हो वॉल येवना तेन्ना आमी सांगिल्लो की वॉट कॅन बी द इम्पॅक्ट. ताजे मिनिट्स केल्ले कन्सल्टंटान आनी GSIDCक दिल्ले. 9 म्हयन्या नंतर सुद्दां नॉट अ सिंगल इंच हॅज मूव्ड ऑन दोज मिनिट्स वॉट वी हॅड डन टू सजेस्ट अँड इम्प्रोवायज ऑन द एक्सेस फॉर आवर पीपल. आज आमी परत हांगा आयल्या which the concern was they were trying to put the wall and close this access. Vigilant residents खातीर हो विशय सॉल्व जाल्लो आसा. पापा ताज्या सगळ्या लोकांनी एक्टिवली हो विशय घेतिल्ल्या खातीर हो नजरेक आयलो. नाल्यार GSIDC आपली दादागिरी करून बंद करतले आशिल्ले आनी देन इट वूड हॅव लेड टू लॉ अँड ऑर्डर. आमी हांगा प्रॉब्लेम तयार करून येवना पूण आमकां प्रॉब्लेमान घालनाका हे सरकारा कडेन परत परत सांगता आनी आमी ओगी रावचे ना. असले तुमी कितें करतले जाल्यार इंटेन्शनली. So it looks as an intentional way of closing things for people which is politically motivated. This is my clear charge on this issue. As आमी जे मागला, GSIDC has amicably tried to resolve the issue by ensuring that they will open the access first, they will create the proper access first and then think about closing this. We have also asked हाज्या फुडें government projects सगळ्या पंचायतींक गोंयच्या मागता. गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स म्हणटकर पंचायती नॉर्मली केन्ना सायन मारून दितात सरकाराचो प्रोजेक्ट म्हणून. हाज्या फुडें म्हाका दिसता सगळ्या पंचायतींनी प्रेजेंटेशन मागचें पडटलें ह्या सरकारी प्रोजेक्टाचें टू नो वॉट द प्रोजेक्ट इज, टू नो द इम्पॅक्ट ऑफ दॅट प्रोजेक्ट ऑन द विलेज. कित्याक LKS सारकेले कन्सल्टंट समज येतात जाल्यार वी नीड टू नो वॉट स्टडी दे हॅड डन बिफोर दे केम अप विथ दीस प्रोजेक्ट. सगळें सोंपतकर तूं आतां समज सोदता खंय जाला म्हणून खंय कितें घालपाचें. आय थिंक दीस इज नॉट डन. सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट वी हॅविंग द सेम प्रॉब्लेम. पायपलायन उडल्या, आतां STP सोडटा. सगळे कडेन असलेच जे अनप्लॅन जावंक लागिल्लें आसा तें बंद जावपाची गरज आसा. ताज्या खातीर हें एक उदाहरण. आतां तांकां आनी एक सांगलां पर्वरी उदक ना. सो एज फार एज वॉटर इज कन्सर्न इट इज द ज्युडिशरी. आमी PIL सुद्दां मारले ज्युडिशरी वील नो कित्याक हायकोर्ट हांगा बशिल्लो आसतलो. पूण ताज्या खातीर जें उदक ते ओडटा दे कॅन लूक एट अ एडिशनल सोर्स ऑफ वॉटर. प्रेझेंट वॉटर ऑलरेडी वीच इज कमींग इन टू पर्वरी इज लेस. ताजे खातीर ह्या उदकाचेर तुमी डिपेंड रावंक शकना म्हणून आजूय तेंय सांगलां. तांणी म्हाका सांगलां की आमचे 15 MLD प्लांट जे आसा तातूंतल्यान 5 MLD गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू मोबिलायज. तातूंतल्यान दे वील ट्राय टू सोर्स वॉटर नॉट फ्रॉम द प्रेझेंट थिंग वीच इज ओके विथ अस. ना जाल्यार आमकां आसा ते रेजिडेंट्साच्यो सुविधा कट करून सरकार आपल्या हाका वापरतले आमी करून दिवचे ना. हें आज GSIDCन जें उतर दिलां तातूंतल्यान वी आर मुवींग अहेड. We have asked Papa and his team to monitor this along with GSIDC people every day. Next 8 दिसान आनी पयलो एक्सेस करून दिता आमी सांगलां आनी मागीर फुडलें काम करतात म्हणून. सो एज फार एज कॉमन सर्विसीस आर कन्सर्न ऑर इश्यूज वीच आर कन्सर्न टू रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर ते जशे आयले आमच्या लोकांचो इश्यू रिजॉल्व जालो मागीर तांकां जाय ते करून भितरले सारी वॉट दे आर डुईंग विदीन देअर प्लेसीस. बट दे कॅनॉट डॅमेज people who are staying here since 1950s.
जस्ट टू डू अँड पुट अप अ इन्फ्रास्ट्रक्चर विदाउट अ स्टडी. हे क्लियर आमी मत मानिल्लें आसा. GSIDC इज एग्रीड अँड आय होप एप्रिलान जशें केल्लें आयकून आशिल्लें तें आतां करचें ना. समज अशें परत करपाचे प्रयत्न केलो आनी आमकां आतां परत फटींगपणां केली, वी वील बी फोर्स टू ब्लॉक द हायवे. आनी कांयच ना.